मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान जे कितें आज स्टेटमेंट काढला की लुईस बर्जर हे कंपनीचे सगळी डिलिंगां इन्क्लुडींग मोपा एअरपोर्टाची कन्सल्टन्सी आमी इन्वेस्टिगेट करपाक तयार आहात म्हणून हो स्टेटमेंटाक हांव वेलकम करता आनी मागता की हे एअरपोर्टाचे जे एक वायटल एस्पेक्ट आहा म्हणजे टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी मोपाचो हो एक इम्पॉर्टंट इशू होच जर तो इन्वेस्टिगेट करपाक तयार आसात जाल्यार सगळे फूल मोपा एअरपोर्टाचे सगळें जें कितें आहा इन्क्लुडींग जें कितें काम चालू आसा ताचेर टेंडराचें आनी सगळें हें सगळें बंद करचें आनीक ताचेर इन्क्वायरी जावन ती फायंडींग येतकरूच मागीर ताचेर कितें तें सोक्षमोक्ष लावचो ते म्हणसर ताणें मोपा एअरपोर्टाचे सगळे एस्पेक्ट्स एंटायर प्रोजेक्ट शूड बी हॉल्टेड टील द टायम द रिपोर्ट डज नॉट क्लियर. सरकार कंपनीक डिफेंड करूंक सोदता, सरकारा कडेन आनी कंपनीचे भितर एक बरे संबंद आहात आनीक आतां जें कितें भायर आयिल्लें आहा हें ओपोजिशनाक मलायन करपाक सरकार वापरूंक शकता अशें दिसपाक लागता. कित्याक हो जो रक्षा मंत्री एक म्हयने पयलीं सांगतालो की मिडिया कडेन आपूण 6 म्हयने उलोवपाचो ना म्हणून आनी 1 म्हयन्यानूच यू टर्न मारलो ताचेर आनी यू टर्न मारतना अशें उलयलो की आपल्याक तें जें कितें पेपरार आयलां ताजे परस चड ताका खबर आहा अशें दिसता. मागीर तो एक मंत्री न्ही 2 मंत्री आहा म्हणटा तो आनी ताका मीन ही सिम्स टू बी नोईंग लॉट. So I feel there should be an inquiry into the source of his knowledge. इतलें ताका कळटा कशें आनी इतलें ताका जर खबर आहा हें सोंपता काय कितें तें दुसरे भशेन हें एक डिफेन्स मिनिस्टराक सोंपता असलें उलोवप की कोणाचेर येवन कितें एस्पर्जन्स घालप आनी मागीर अशें दाखोवप की CBI इन्क्वायरी पसून तो डायरेक्ट करता थंय वच हांगा येवं नाका म्हणून. Why should the CBI not investigate how the money was paid to them? How 14 crores were paid to them to get clearance for MOPA, a project that is being opposed by everybody in